देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. डॉन बॉस्को आपल्या तरणाट्यांक अशें सांगतालो, 2 साक्रामेंत चड गरजेचे. पयलो कुमसार, दुसरो कुमियांव. ह्या दोनूय साक्रामेंतां वरवीं मनशाची ओत्मीक भूक आनी ताण भागयता आनी आमकां देव मोगान विंगयता. आयचो जबाब म्हणटा, सर्वेस्पोर सगलोच कोमवाळाय आनी मायेमोग. मिका प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान सांगता, तूं गुन्यांव काडून उडयताय, तूं पोटांत राग दवरिनाय, पूण काकलूत दाखोवन संतोसताय. आमचो देव आमचे भाशेन आमी पातखी म्हणून तो राग धरून रावना, पूण कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं आमकां आनीक एक नवें पान बरोवंक दिता. हो जावन आसा ताचो उगोणीत मोग. आयचें शुभ वर्धमान. दोगपूत आनी बापूय हांची काणी उद्देशी दाखोवन दिता एक उदार, मोगाड आनी बोगसण्याचें काळीज एका बापायचें. संवसाराचे नदरेन धाकटो पूत पातकी, पूण सर्गीचे नदरेन दोगूय पातकी. धाकट्या पुतान पातक केल्या उपरांत पातक सोडलें आनी बापायच्या घरा परत आयलो आनी बापायक वेंग मारली. व्हडलो पूत बापायशी रावलो खरो, पूण आपस्वार्थी जालो. आपल्या भावाक बोगसणें दिना जालो आनी तो बापायच्या घरा भायर रावलो. हें जावन आसलें ताचें पातक. आयज देव आमकां आपोवणें दिता. दर वेळार कुमसार कुमियांव घेवंक आनी दोयाळ, मोवाळ आनी बोगसण्यांची मनशां जावंक. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.